Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. एज ऑफ नाव न्ही गोवा बोर्ड जी 12वीची एग्जाम 24 तारखेच्यान घेतला 24 एप्रिलच्यान तातूंत कांयच फरक नासा ती आसा त्या टायमार जातली. तातूंत जे SOPs आनी स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर तातूंत कशें आसा प्रत्येक सेंटराचेर थर्मल स्कॅनिंग जातली, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन जाता काय ना ते पळयतले, मागीर फेस कवर किंवा फेस मास्क हे कंपल्सरी आसतले आणि जो एग्जामिनेशन जो हॉल आसा न्ही त्या हॉलाक शक्यतो 12 भुरगे आसतले, 20 आसा थंय तेच्या जाग्यार 12 आणि जर व्हडलो हॉल आसा जाल्यार मागीर 15, 16, 17 अशें कितें आसतलें. आणि हेका लागून आमी जी सेंटर जी आसा न्ही सब सेंटर्स आसा ती आनीक खूब वाडयल्ली आसा. म्हणजे पयलीं आमचे कडेन 50 ते 55 आशिल्ली, आतां ती जवळ जवळ 100च्या लागीं पावली आसा. आणि सर जर कोण स्टुडंट जर समजा पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार तेका कितें एग्जाम दिवपाक कितें प्रोविजन केला तुम्ही? एक असं कशें म्हणजे जर सपोज कोणूय भुरगो जर दुयेंत आसा किंवा ताचो फॅमिली मेंबर सपोज दुयेंत आसा कोविडाक लागून जाल्यार ताच्या खातीर जो क्वॉरंटायन पिरियड जो आसा न्ही तो कितलो आसा तो पळोवचो पडटलो. आणि अशे जे भुरग्यांचे रिक्वेस्ट आमकां तांच्या स्कुला कडल्यान येवचे पडटले. तांचे अशे जे भुरगे जे आसात न्ही जे अफेक्टेड आसात कोविडाक लागून तांच्यांनी डायरेक्ट आपल्या प्रिंसिपला तर्फे कंडक्टर ज्या एग्जामीचो आसा न्ही ताका कॉन्टॅक्ट करपाचो किंवा आमकां मेल घालपाचो. आणि अशां खातीर प्रत्येक सेंटराचे जी 18 सेंटर आसा न्ही त्या 18 सेंटराचे प्रत्येक एक अशें सेंटर आसा जेका आयसोलेटेड सेंटर म्हटलां आमी, जे मेन सेंटरा पासून पयस आसतले आणि थंय अशेच विद्यार्थ्यां खातीर तो प्रोविजन आसतली. जे हेल्थ वर्कर जे आसात ते हेल्थ वर्करांचो एस्कॉर्ट त्या भुरग्या खातीर तेच्या घरा कडल्यान ताका त्या आयसोलेटेड एग्जामिनेशन सेंटराचेर हाडपा व्हरपाची व्यवस्था करची पडटली.